गोवा बागेतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्थेच्या संचालक मंडळाचेर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार गटान परतून बाजी मारली। बागायतदार संस्थेच्या या वेंचणुकेत आता मेरेन सावयकार गटाचो वर्चस्व आसा। वट्ट 19 जाग्यां खातीर ही वेंचणूक जाहीर केल्ली। तातूंत 2 बायलांसयत 7 उमेदवारांची बिनविरोध निवड जाली। ही निवड 2029 मेरेन आसतली। आज गोवा बागायतदार संस्थेची दर 5 वर्षांनी इलेक्शनां जातात आणि सहकारातली एक सगळ्यात व्हडली संस्था गोंया भितर काम करपी। बट गोवा बागायतदार संस्थेक 60 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात आणि अशा समयाचेर ह्या वर्सा जे इलेक्शन जाले त्या इलेक्शनान जे हांगासर उबे आसात ते सगळे जाण सगळ्या लोकांनी तांकां निवडून दिल्ले आसा, सभासदांनी निवडून दिल्ले आसात आणि संस्था मुखार व्हरपाची आणि ह्या सहकार चळवळ गोंयची जी आसा ती आनीक घट करपाची जबाबदारी जी आसा ती एका अर्थान आमच्या सगळ्यांचेर आसा। गोवा बागायतदार संस्थेन फाटल्या 60 वर्सांची प्रगती केल्या ती सगळ्या लोकांच्या मुखार आसाच, पूण हेचेच वांगडा ती आनीकूय मुखार व्हरपाक जाय आणि त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या शेतकरी खातीर, आमच्या सभासदां खातीर आणि त्याच बरोबर आमचे जे ग्राहक आसात बागायतदार बाजाराच्या माध्यमांतल्यान त्यांचे खातीर अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपा खातीर कितें करप ही जबाबदारी एका अर्थान ह्या सगळ्या संचालकांचेर आसा। आणि म्हाका विश्वास आसा की आमच्या सभासदांनी जो विश्वास आमच्या सगळ्यांचेर दवरलेलो आसा तेका एका अर्थान आमी सगळे जाण खरे उतरपाचो यत्न करतले आणि त्यांचो तो विश्वास दाखयल्लो आसा त्या विश्वासाच्या आधाराचेर फुडली 5 वर्सां जी आसा ती संस्था आनीकूय फुडें व्हरतले, उदरगत करतले हो एक ह्या समयाचेर सांगता। हांगा उपस्थित आशिल्ले जे सगळे आमचे निवडून आयिल्ले, वेंचून आयिल्ले जे आमचे सगळे संस्थेचे संचालक आसात त्यांचे अभिनंदन करता। दोग जाण आतां हांगासर पावूना पूण एकूण 19 जणांचे संचालक मंडळ जे आसा ते फुडले 5 वर्सां खातीर आमी काम करतले। आउट ऑफ 19 हेजे भितर 7 अनपोज आयिल्ले आणि 12 जणांचे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट आशिल्ले। तेच्या भितर सांगे 3 आशिल्ले, बिचोले 3 आसा आणि फोंडा 6 आशिल्ले। आता सांग्या भितर पाटील जितेन आनंद एक निवडून आयलो विथ 529 वोट्स। पाटील पांडुरंग शांताराम निवडून आयलो विथ 544 वोट्स। प्रभू दाबोळकर रमेश घनश्याम आयलो विथ 485 वोट्स सांग्यार। बिचोलीन 3 कॅन्डिडेट म्हणजे टोटल 5 कॅन्डिडेट आशिल्ले, भितरले 3 कॅन्डिडेट निवडून आयले, 3च कॅन्डिडेट हे आशिल्ले। ताका भितर मुने एलायस गौतम निवडून आयलो 532 हितून। मागीर सावयकर रोहन वामन आयलो 509 आणि सावयकर शुभदा मोहनदास आयले 594 बिचोले। फोंडा टोटल 9 कॅन्डिडेट आशिल्ले, भितरले 6 निवडून आयिल्ले। त्या भितर चाफडकर पंढरीनाथ श्रीपाद विथ 839, कत्ने हेमंत दुर्गाराम विथ 738, देन प्रभू विकास विश्वनाथ 843, सामंत समीर देवीदास 833, सावयकर नरेंद्र केशव 961 आणि शिलकर महेश साजू 878। टोटल फोंडाचे हे 6 जण झाले। वाळपय अनपोज जाल्ले आसा। नॉर्थ ST आसा तोय अनपोज आसा, प्लस साउथ वुमन्स आशिल्ले तेय अनपोज आसा आणि फोंडा वुमन्स आशिल्ले तेय अनपोज।